दोतोर आणि कला अकादमीचे PWD काम कितें सुरू जाता? कला अकादमीचो तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले, दोनूय कमिटीचे घेतले, टास्क फोर्स पयली अपॉयंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली, सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिलां, कोण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरींग प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदावट फ्री, म्हणजे विदावट एनी कॉस्ट. ओके, विदावट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो सगळी. आनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलेलें पयलीं 4 वर्सां खातीर, तो ताका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी ताका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो, ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत तेज्या कडल्यान सगळी कामां करून घेवन सोंपयतली. दोतोर आणि कला अकादमी बंद उरतली? अरे तो रिपोर्ट तेंच्यांनी गेला, आमकां कन्सिडर कशें करतले? ते रिपोर्ट सबमीट करतले. आय विल गो थ्रू द रिपोर्ट. दोतोर कला अकादमी बंद उरतली? कला बंद उरतले सर 2 महिन्या खातीर.